ही सर्वीस सगळी आमी एकठांय जावया. पान 13 A26 पेज 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं जावया, दोनया देवाक वाखाणुया, नानोद आमचो ताका जोया, दारोडा तूं गोडो दोनया, जिवितांतूं जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यान व्हरून पावूय, दारोडा तूं गोडो दोनया, जिवितांतूं जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यान व्हरून पावूय. जॉन पिटर हाका सुर्गींचें सुख हांव मागतां. ताका सोंपल्या 3 वर्सां भरतात आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवून आनी गोठाय आंवडेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्यो गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबणीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, क्रिसा क्रिसा काकूत कोर, क्रिसा क्रिसा सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भो कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावूं आनी ताचे सासणीक सडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, चोकोरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सोरतली आनी आमचे गंव विक्रेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो. माप उणें करून आनी मोल चोडून फोटकिरी तागडी लावन आमच्यान दुडू करूंक आनी दुर्बळांक विकतीं घेवंक जातोलें आनी वाणाची जोडी दिवन गोरिबांक विकतीं घेवंक जातोलें. अशें म्हणून जीं कोण दुर्बळांक पांयां तोळा माडयतात आनी गांवच्या गोरिबांक नाच करूंक सोदतात तांणी आयकुचें.
सर्वेस्परान जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेतलो. तुमची सगळीं कर्तुत्वां हांव केन्नाच विसरचो ना. त्या दिसा सर्वेस्पर देव उलयता, सुर्या दोनपारच्या वेळार पडोसो करतलो. दिसा उजवाडा सगळी प्रितूम काळोखान भरतलो. तुमच्या परबांचे सुवातेर हांव तुमकां दूख दितलो आनी सगळीं तुमचीं गितां विलापाचीं जातलीं. हांव तुमकां अशें करतलो की तुमी तुमच्या पेंगटाक साक बांदूंक आनी तुमच्यो तकल्यो सारक्यो तासूंक पावतल्यात. एकल्याच पुताचें दूख करतात तसल्या दुखाचो तो दीस जायसो करतलो. शेवटाक पर्यंत तो एक कोळसाणेन भरलेलो दीस जातलो. पळयात कसले दीस पावतात, उलयता तो सर्वेस्पर. असले दीस की देशाचेर हांव एक दुकोळ आनी सुकी धाड धाडटलो. जेवणाचो दुकोळ वो उदक ना जावन सुकी धाड पडटा ती न्हय, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाचो दुकोळ आनी धाड. लवकून लवकून एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यंत, उत्तरेक तान उदेंतीक पर्यंत तीं फिरतलीं. सर्वेस्पराचें उतर सोदूंक भोंवतलीं, पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सगळीं म्हणुया, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. ताची खुशी पाळटात ती, सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका करसरूंक दिवं नाका. जबाब देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तुजे निवाडे वळखून घेवंक म्हजो आत्मो अत्रेकांनी लासता. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. जबाब देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हांव पळय तुज्या आज्ञा भायर कांयच आशेना. तुज्या प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन खर्शेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उकतें. जबाब देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. उद्गार. सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराचो जोर. कश्टवतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलो सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराचो जोर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलो आसतना साबार 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हे पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंड वसुलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती, तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वैजांची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बळ नाका, दया जाय. दुबावा विण सुगुण्यांक न्हय पूण उगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
हांव बरीं आसुल्ल्यांक न्हय वायटकारांक आपोवंक वायटकारांक वैजांची गरज. प्रितीच्या बाबळिनो, आदीं वैज सारकें निमाणें न्हू. पयलीं आमकां घरांत जीं वखदां करूंक जातात, घरांत जे उपाय घेवपा जातात ते आमी करताले. आनी तितूंतल्यान तरी मनीस बरो जायना तेदोन की वैज. पूण आतां रोकडो वैज न्हू. भुरग्यां शींक येयली रोकडो फोन केलो, फोन केना रोकडी मॅसेज गायली ना फोट काण धाडलो म्हणजे भुरग्याक कितें जालें तें चोय. म्हणजे वय जायो. जीं आदलीं आमगे घरांतलीं जीं वखदां आसलोलीं, घरांतले उपाय आसलोले ते आतांचे नासा. आतां सून म्हणून सुद्दां हांव सून म्हणल्यार ती मागीर चाडू ती सदां सून म्हणटा फादर. आतां नासा. हांवूय विसरलो म्हाका कितें करता. हांव रोकडो मुगे दोतोरा हें कोता मातशें चोय रे बाबा कितें नुवें फोन माता. तो मागीर सांगता फादर कांय न्हू भिवपा गरज ना अशें. सगलें आतां नासा हांव विसरलां. पॉयंट हो मुगेलो दोतोरा फोन कोन्न, दोतोरा व्हिडियो कॉल कोन्न, दोतोरा मॅसेज घान, ओ दोतोरा घरा पोवन ओ दोतोरा बरें वोसोन तितू गरजे न्हू. गरजेचें दोतोर कितें सांगत तें करप. सारकें न्हू. दोतोर सांगत तें केलें जाल्यार तुगे भलायकी जी बिगडल्या, जी आल्ल्या दोल्ल्या ती बरी जातली. सारकें न्हू. मनशागे धोरण कितें, मनीस मातशें कितें जालें भिता, दोतोरा बरें वयता फॉर्माल दात करून फॉर्मेलिटी सेक. फकत तेगे कन्फर्मेशन जाय बाबा हें व्हड न्हू, हें बारीक इतलेंच. तें इतलें म्हूण कळ म्हणटरी तो पोतून राजा जालो, दादा जालो. पयलीं येदो हुंदीर जालो पोतून शिव जालो. मागीर कित्याक जाय दोतोरू. ताका लागून गरजेचें तें दोतोर कितें सांगो तें करूंक. तूं म्हटलीं फादर आम दोतोर सांगो तें कोना. आम सगलीं वखद घेताय. वखदां घेवन भलायकी जायते पाट बरी जायना. परतून आहलो तेश जायना जायते पावटी. तें आम शॉर्टकट सोदताय. वी थिंक हांवें मुगे भलायकी मुगे मस्तीन, मुगे मोदोनपणान, मुगे जिद्दीन जी बिगाडल्या वो इवन नॅचरल कारणान म्हजे गुन्यांव नासतना लोगूत बिगाडल्या ती आम वखदांनीच बरोवन. वी वॉन्ट टू repair the damaged health with only medicines. Only medicine दोतोर सांगो तें कोण आयकता. दोतोरान सांगलां वखदां घे, जायते पाटी एक्सरसायज कोर. एक्सरसायज एक दीस कोतलीं 2 दीस कोतलीं करची नाय. सांगलोले दोतोरान एक्सरसायज कर म्हण आजून कमेस केलें ना. जाले 8 वर्स सापायलीं दोतोरा बरें गेले आजून एक्सरसायज कमेस कोना. दोतोर सांगता तुका अमकी वस्त जेयताना हाताना माल पोटा सोणाक ती सोडून सोदना. लायक म्हाका सांगलोलें गेले त्या डिसेंबरांत तुगे मातशें साकर वळें आयसाने आतां क्रिसमस जावन दी हांव साकर देंवयतलो. आजून क्रिसमस चलत मुगेलो साकर देंवना मुगेली. मागीर चोया. सो दोतोरा शापोत सांगता कोण बरो जातलो. दोतोर सांगता बाबा उणी कोर. पयलीं 9 आसतना हांव 6 कुलेर साकर घेतालो चाय. मागीर पणजी पावल तें 4 जालीं, आतां 2 जालीं. दिसोता साकर बंद करची. 20 दीस बंद कोता मागीर सारकें आनी 2 म्हयने फूल ऑन साकर घेता. खूंय मेट थिंग साकर आपाचें. मागीर दोतोर सांगत न्हू बाबा तुगे बॉर्डराचें आहा हें कोर उणी कोर. आयकनाय न्हू. पॉयंट वो दोतोरा बरें वसोनू जायना. दोतोर कितें सांगो तें आयकोन जाय. मातेवान पाटलाव केलो म्हूण जालना. उठोन गेलो म्हूण जायना. मातेव निमाण पर्यान सारको थीर रावलो. वोय पाटलाव कोता दीसभर जेजू बराबर आसता आनी भितरल्यान आनी कितें कोता जुदास कोता न्हू. दीसभर जेजू बरो आसतालो सगळे पयशे घेता रातीन तो इल्लें काण बोडसांक घातालो. तें गरजेचें. दीसभर जेजूगे उतर आयता रातीको तेका उगडास येना आसलो. आरे हांव मांडवीर बसता कित तूं कमिशन येतालें हिंग कांय ना. म्हाका करूं जातालो फायनान्स मिनिस्टर तुगे ग्रुपाचो जुदास केला. तें कित कोटा पयशांचें तेश म्हूण केन्नाय चिंतू ना मातेवान. तुवें म्हाका आपयलां हें सगळें पयशें हें डेस्कूच मांड म्हण डेस्कूच होंट मान उडोवन पोती उडोवन हांव तुजी बरा येता आनी तुकाच विस्वाशी रावता. दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ आ सेंट मॅथ्यू. आपयलो जेजून पाटलाव करून पावल मालें केन्नाय फाटीं चोवंक ना. जावं आशेक लागून जावं आदल्या दिसाची लग्जरियस लायफ आसलोलें तेक लागून. ह्या पासत चिंतुया आम कितें करया. आमगे जिवितांत जायते कोश्ट, जिवितांत जायते प्रश्न, जायत्यो आडकोडी,
तूं म्हणटाय फादां कितलें मागणी कोता मागणें 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 ओय वेरी गूड मागणी करूंकूच जाय आय एम नॉट सेईंग टुडे डोंट प्रे यू हॅव टू प्रे बट विथ इट वेर इज युअर एसेटिजम तेज बराबर तुगे भाग्यवंतपणाच्यो करून कितें एसेटिजम हूंय आहा आयज सगळीं विचारलें पाद्री विसरलें आनी कातोलीक लेटी विसरले आख्खी कातोलकां विसरल्यान न्हय फक्त मागणें मागण्या बराबर एसेटिजम ताका लागून जेजू म्हणटा सायबा तुको देंवचार काडून जालो आमको काडून जावं ना कित्याक काडून जावं ना तुमी फकत मागणें कोताले उपास तुमी केलो ना उपास इज वन फॉर्म ऑफ एसेटिजम म्हणजे ते सॅक्रिफायस ते त्याग ती धणवण ती दूख तुगे कुडीक आनी ओतम्यान तुवें दिवपा जायी त्या दोना मागण्याचो फळ जिवितांत दिसतलो आम शॉर्टकट सोंसताय आम इजी कट सोडटाय शॉर्टकट म्हणटा सारकें कॉमन उतर इजी कट मागणें बरें बसलो एसी ऑन केली फॅन गायलो बरें स्वता प्रेयर रूमांत बसोंक न्हू ह्या पावसा उठोन भिजोन लगूत येवपा शिशी फादर पावसा भिजोन यो मुगे रोप पेडे जातलो आम बोर ना जातो फादर शियां जायत जाण आतां आपशीं डेली मास हें ड्रॉप जाता डापकन पडटलें एटेंडन्स कित्याक फादर तोंडाय पोटा मांकी ढोंकी सोंकी कॅप घान येवपा जाता न्हू ते जॅकेट घान यू कॅन बिकम अ पोटेटो एन काम न्हू ती जॅकेट घान सार पोटेटो जाल दिसताय तें घान येवपा जाता न्हू हें कोण एसेटिजम कोण करूं सोदना म्हणजे आपणा दूख कोण दिवपा देवा पासो थोडी दूख घेवपाकूच जाय हेंचो हें सांगूं सोदिता हांव मुगे आयको सोदनाय आयकना काय पूण दोतरांचो दोतोर जेजू सांगता मागणें कराय उपासूय कराय आनी मागीर तुमगे सगल्यो बोलिको तुमगे सगळे पिडा तुमगे सगळे प्रश्न सुटावे जातले फकत मागण्यान जातले पूण अदीक तुम तरी इफेक्टिवली जावपा जाय मागणें कराय जिवितांत भाग्यवणपणाच्यो कोरणी कराय डिसिप्लीन दवराय सॅक्रिफीस कराय आनी जिविताक काळजाक मनाक ओतम्यांक तशी कुडीक दूख दियाय भेटून एक आमी गायन गावया C30 रुपया भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41 रुपे भांगार मागिना आखो संवसार तुजो सायबा आमची काळजां तुका जाय कशें ओबून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता 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 आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली कशी तुज्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता
म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिले आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन बोदळ बापा उतरां वर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काडेनी सोदतान जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली चोर. सडवणेचे जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या वितलोल्या काळजान सडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसोर्गी तुका सोयसून सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. उसोर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयच बेच उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिम्याव आमच्या औशिलेर बिस्मा आनी सगल्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मारवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवेंचे भितरेवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजुगा आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया D40 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पान 70 आनी 1 D42 पेज 71 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या बुकेर आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या बुकेर आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासा ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या बुकेर आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या बुकेर आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या
प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाप्पा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अप्रिमीत काकुतीन ह्या संवसारांत जेजू सारकें आमच्या काळजांत कुंचय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदार आमकां कोर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. आयज सांजे 5 ते 6 वाजता कुमसारां उपरांत मीस आनी मागीर आदोरासांव 8 वाजता आशिर्वाद जातलो गोट्टा ताणी हाजी जावचें सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्या सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार मिसाच्या शेवटा गायन गावया आर 14 जेजू काळीस तुझे पान 182 आर 14 पेज 182. Gesù carisuce ai non purpece varoi duci curva videa carta mocia col carismoce col tuja carta sage